Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. So, all party delegation. Support BJP or not? Okay, that's why I get it. Legislative party. घराच्या माध्यमांतल्यान आमकां आयकूं येता की सोरो आनी सोरो विकपाक बंदी आसा म्हणून, पूण आज सर्रास सगळे कडेन ओपनली सोरो मेळटा हाची जबाबदारी सरकारान घेवपाची आवश्यकता आसा. त्या शिवाय ज्यो गोश्टी आसपाक जायना, मटण आसूं किंवा इतर आसूं गोश्टी, त्यो सुद्दां आज सर्रास विकपाक चल्लेले आसा. हाजे वयल्यान कायदो हातांत घेवन हे सगळे चल्लेले आसात की स्कुटरीचेर दोग जाण बसपाक जायना. हांव सरकाराक प्रश्न करता, जर बायल आनी दादलो घरांत एक कडेन रावंक शकता जाल्यार ते स्कुटर कित्याक बसूंक शकना? However, at this moment, आम्ही 3 फावटी BJP कडे सुसायड केल्या. आता चौथी सुसायड ही गोळो कापपाची आसतली. आनी काय उलयना, आनी कितें आन्सर हांव फुडल्या टायमाक आमी दोगूय एसेंब्लीत आसतले. एकाच गव्हर्मेंटान आसतले. एसेंब्लीत आसतले. एकाच गव्हर्मेंटान आसतले. एसेंब्लीत आसतले. पीएम सांगिना. अरे आम्ही दोघे आता वांगडा सांगले. ढवळीकर बाबान सांगले आम्ही दोघूय जण असेंब्लीन आसतले म्हणले मरे. जाले मरे ते ठरतले दोघांकडे उलोवन मित्रांनो, आम्ही जी युती केली ती गोंयच्या भल्या खातीर, गोंयच्या गोंयकारांक नवी सकाळ दिवपा खातीर, गोंयकारांक उदरगतीची दोंगरार जोडपा खातीर. एक वाटी शिरो हांवें खालो, एक वाटी शिरो ताणी घालो, एक वाटी फोव हांवें केले आनी दोन फोव. विल यू बिलीव दीस? तुमकां हें खरें दिसतलें? त्यानंतर ती 1911 मुख्यमंत्री जाली आणि आज करून ती ह्या संघाची मुख्यमंत्री आसा. आमी आनी एक पक्ष आमच्या बरोबर जर आयलो आसत जाल्यार आमकां खंय तरी फाटी सरचें पडटलें, कारण आमच्या ध्येय आनी धोरण हें एक आसा. काँग्रेसाक आनी भारतीय जनता पक्षाक आमी कुशीन दवरून फुडलें सरकार करपाक आमी सोदता आनी ते दीस आतां लागीं आयिल्ले आसा. ह्या खातीर आमकां खंय ना खंय एडजस्टमेंट हो करचोच पडटलो. भारतीय जनता पक्षान तोडफोड करून राज्य केलें आनी हे राज्य पळयले नंतर जशें आतां राज्यसभा मेंबर तृणमूल काँग्रेस तिणें म्हटलें दी करप्शन इज इन्क्रीजिंग डे बाय डे. आनी हें सत्य आसा. ज्यो गोश्टी गोंयांत जावपाक जाय नाशिल्ल्यो त्यो गोश्टी आज जाता आनी ताका कारण म्हणजे पयलीं काँग्रेस आनी आतां भारतीय जनता पक्ष. आनी भारतीय जनता पक्षान तर करप्शनाच्यो सगळ्यो ज्यो हायट्स आसा त्यो पूर्ण केल्ल्यो आसा अशें दिसता. आमकां सगळ्या स्थितीन आमच्या युतींतलो उमेदवार TMC लागींचो दिसता आनी हो TMC आनी आमी बसून जें डिसिजन घेतलें तें फायनल आसतलें. मोगो पक्ष हो 1999 न्हय तर 84 नंतर किंग मेकर म्हणून पक्ष काम करता. ह्या फावटी फाल्यां सकाळीं किंग जावपाक मेळटा जाल्यार नक्कीच पक्ष काम करतलो. विदीन 24 आवर्स. सुदीन बाबाचें ह्या खेपेचें टार्गेट इज मुख्यमंत्री पद. आमी सांगलां मोगो पक्ष सदांच किंग मेकर आसतालो. ह्या फावटी वाय नॉट मोगो पक्ष किंग मेकर जावन किंग जावचो अशें प्रत्येकाच्या मनांत दिसपाक जाय. शेवट म्हज्या नशिबांत आसपाक जाय, हें सगळें जावपाचें. आनी जे नशिबांत आसा युअर टार्गेट इज किंग, नॉट किंग मेकर. किंग मेकर प्लस किंग. मेळटले तुमी आतां सगळे लोक. ओके, तुमकां यो म्हटलं आतां सांगची मेळपाक नाही. आपल्याला कोण तरी दिल्लीच्यान आयल्या
कांय सांगू ना. हांवें सपोर्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी आय हॅव ऑलरेडी गिवन ऑन द सेम डे ऑफ द काउंटिंग ऑफ वोट्स. दॅट्स ऑल. मागील सगळे गाडी खंय रे? एमजीपीक मंत्रीपद आसतलें सांगला ते डिसायड करतले तांकां विचारा. अनकंडिशनल सपोर्ट केला. अनकंडिशनल लॅटर दिला म्हणून हांवें तुमकां पत्रकारांक 10-12 फावटी तरी सांगलां आनी ताजेर म्हाका काय